काल रात्री कुडासे भोमवाडी हांगासर एक भिरांकूळ अपघात जालो। रातच्या साधारण एक सुमार हो भिरांकूळ अपघात जालो आणि ह्या अपघातान एक फोर व्हिलर आसली ती वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली आणि ह्या अपघातान एका महिलेक मरण येयलेलें आसा। शुभांगी परब ओझरी पेडण्यां रावपी ह्या महिलेक मरण येयला ह्या अपघातान। गजाल अशी घडली ती म्हटल्यार सचिन परब हो अग्निशामक दलान पेडण्यां अग्निशामक दलान काम करपी कर्मचारी याचे वडील जे आसा ह्या वडिलांची प्रकृती सारकी ना म्हणून तांकां कोल्हापूर हांगासर हॉस्पिटलान एडमिट केला। काल राती आपल्या आईक आणि भावाक घेवन सचिन परब कोल्हापूर गेल्ले त्याच्या बापायची प्रकृती पळोवपाक, तेजी विचारपूस केली आणि परतना कुडासे हांगासर पावल्या उपरांत गाडये वयले नियंत्रण तांचें सुटलें आणि गाडी वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली। तिळारीच्या कालव्यान उदक आसल्या कारणान गाडी जी आसा ती तिळारीच्या कालव्यान शिरकोन उरली। पूण ह्या अपघातान सचिन परब यांची आई जी आसा शुभांगी परब हिका मरण येयलें। अपघात जालो त्या टायमार शुभांगी परब ही गंभीर जखमी जाल्ली, तिका थंयसरल्याच जवळच्या रुग्णालयान दाखल केलें, पूण जेन्ना रुग्णालयान व्हेलें तेन्ना थंयसरल्या दोतोरांनी तिका मृत घोशीत केलें आणि तिका ह्या अपघातान मरण येयल्लें आसा। ह्या अपघातांतून सचिन परब आनी तांच्या भाव हांकां कांय जावंक ना, पूण शुभांगी परब हिका ह्या अपघातान मरण येयलें। ही असली आताची अपडेट। आमी अश्यो अपडेटी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।